म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज आनीक एकदां तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत. आमी आदवेंताच्या काळान भितर सरल्या. पयलें सुमान आनी पयलो शुक्रार डिसेंबराच्या म्हयन्याचो. आयज कितें भशेन आमी उलो मारता. हें चॅनल पळयतल्यांक, ह्या चॅनलान वांटो घेतल्यांक पवित्र मिसाचे भेटेन तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार. TFRCC चॅनलाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक आनीक एकदां हांव येवकार दितां आनी तुमकां शाबासकी आनी दिनवासतां. ह्या चॅनलाचो दर्जो तुमी वाडयत आसात. आत्मिकतायेच्या जिवितान अदीक तुमी मिसळ जाल्लीं आसात आनी जायतो लोक ह्या चॅनलाक परबी दिता. ह्या चॅनल वाडोवंक ह्या चॅनलाक शाबासकी दिता. तुमकां त्या पासत हांव दिनवासतां. तुमचो पाठिंबो, तुमचो आदार, तुमच्या बऱ्या उतराक आमी सदांच रावता आनी आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या वावराक, तुमच्या धंद्या खातीर, तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, तुमच्या जिविताच्या देण्या पासत आयज आमी देवाक दिनवासतना ह्या आदवेंताच्या काळान आयज आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आनी हे चॅनल पळोवंक आनी हे चॅनल दुसऱ्यांकूय पावोवंक तुमी चॅनल सबस्क्रायब करचें म्हूण आमी मागता. आनी हेच ओळखून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आनी तुमच्यो गरजो हे वेळार ह्या मिसांत तुमी घालच्यो, तुमी मागचे. तुमकांच तुमी ह्या देवाच्या हातान तुमी भेटोवचे ह्या मिसांत तुमी वांटो घेतना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू एका नव्या कुड्ड्याक एक नवी नदर दिता, एक नवी दिशा दिता. आदवेंताचो काळ एस दिशेन चलपाचो. जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जातना आमचें जिवीत जेजूचेर दोळे घालून चलपाचो. कित्याक तोच आमच्या जिविताचो धनी, तोच आमच्या जिविताचो उजवाड. हीच उजवाडाची समोरवणी नातालाचो काळ समोरमूंक आमी तयारी करतना ह्या वेळार आमच्या काळ जमनाची तयारी करुया. आमी चुकल्या जाल्यार जेजूचे नदर मारचे खातीर घडये संवसाराचेर ह्या वस्तूंचेर आमी नदर मारल्या आनी हे तरेन जायते पावटी आमी कुड्डेपणान जियेल्या. तर बापा, हे वेळार तूं आमकां बोगस म्हूण आमी मागता. दूख धरून हे वेळार बाबा भयणीनो त्याच देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट दारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सरांच आंकवार मारीक सगळ्यांक देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पविदार दिव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू, आमच्या सरभणे खातीर तुजे मोगाचे ओगोडीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकोशान आमी सांपडटा. तांतली आमकां निवार आनी तूंच दयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर. आमच्या जिविताचो उजवाड जाव. जो देवा बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान, भोव थोड्या काळान लेबानॉन सुफोल जावं पावचो ना दिसता आनी सुफोल गांव एक झाडांचो मोळो जावं पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतली आनी काळोखांतली भायर सोरून
कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवे ओदीक संतोसतलो. सगल्या वोन दुर्बल ती इस्रायेलान पवित म्हूण वोन दितात ताचे सोवे कुशालकायेचे उल्हास सोडटली. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी केबाडां करपी नोपयत जातली आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार कोत्तात ती आनी दारवट्या लागीं बसून नीट करूंक वेतात ताका फासाक घालतात ती आनी आडगां सांगून नीट मनशाचो कोटलो भायर उडयतात ती. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सोडवणदार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना. ताचें तोंड होलदुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित म्हूण वोन दिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायेलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतली. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात ती जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतली आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे गोडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोग. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोग. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोग. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोग. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोग. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोग. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, पळे, आमचो सोमी आपले बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माते वापर म्हणेन जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताच्या फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी ते घरा पावतोच ते कुड्डे ताजे सोरशे आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सत मानतात? ताणीं म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना ताच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें,
तुमच्या भावार्था परमणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी तांणी तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार हे कोणाकूच गमोव नाकात. पूण ते गेले आनी आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, उजवाडाचो समारंभ करूंक आमी उजवाडाची वाट चलोवंक आयज आदवेंताचो काळ आमकां मागता. अदी करून आमच्या कुड्डेपणांतली, आमच्या काळोखांतली भायर सरूंक, आमच्या आडसायांतली, आमच्या एकसूरपणांतली, आमच्या पिडेंतली भायर सरूंक, आमच्या ना बोगसणेंत जियेतल्या जिवितांतली, अदी करून आमी गोरवांतली, आमी कोश्टांतली, आमी जिवितांत येतल्या सगळ्या भारांतली आमी भायर सरूंक, आमच्या जिवितांत आपलेपणांतली, कुड्डेपणांतली, कुसडेपणांतली आमी भायर सरूंक हो आदवेंताचो काळ आमकां भाव भयणीनो तयारी करता. त्या जेजूच्या समारंभाक, जल्माचे परबेक आमी तयार जावंक. भाव भयणीनो, आयज हो आदवेंताचो काळ आयच्या शुक्राराक नियाळटना एक ल्हानसो काणयेचो म्हाका उगडास येता. एक आवयन खंय आपल्या घरान आपल्या भुरग्यां सांगात जियेतना आदवेंताचो काळ सुरू जातलो. सगळ्या भुरग्यांनी विचारलें, मामा आयज तूं आमकां कितें गिफ्ट दितली फॉर दीस क्रिसमस? ह्या नातालांक कसलो आमकां तूं देणें दितली? तेन्ना आवयन म्हणलें, हूंय न्हेसपाक सोडून, जेवणां खाणाचें सोडून, भायले गिफ्टाचें सोडून, दानां सोडून आनीक जायते मोलाचे वस्तू आसात. आनी ताणें म्हणलें, मामा हें सदांच तुजें. तेन्ना हूंय रातचो वेळ जाल्लो. आवयन हूंय बिजली बंद केली घराची, काळोख केलो सगळो. आनी उपरांत हूंय एका 15 मिनटांनी परतून हूंय तेणें एक वात पेटयली. आनी तेन्ना हूंय परतून काळोख पयस जालो आनी वातीचो उजवाड ह्या घरांत पडलो. तेन्ना आवयन विचारलें, हूंय भुरग्यानो, जेन्ना लायट गेली, बिजली गेली तेन्ना कितें घडलें? एकल्यान म्हणलें, हूंय मामा आमी भियेलीं, वी ऑल स्कॅर्ड, सडनली लायट गेली, बिजली. दुसऱ्यान म्हणली, मामा ते वेळार आमकां घोड्यालाचो आवाज येतालो, टीक 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 टीक. हो आवाज आमकां सारको आयकूंक येतालो. तिसऱ्यान म्हणलें, मामा आमी आमच्या एके भाशेन काळजांतलो आवाज येतालो. एके भाशेन आमी ब्रिदींग करता ताचो आवाज आमकां आयकूंक येतालो. सगळें थंड वातावरण जालें. आनी एकलें म्हणलें, मामा तूं जाणाय काळोख गेलो तेन्ना आमी एकामेकाच्या हाताक घोट धरले, एकामेकाचो आदार घेतलो, आमी हूंय पडोना जावंक, आड्डोना जावंक. आनी जेन्ना तुवें उजवाड लायट पेटयली तेन्ना आमकां बरें दिसलें. तेन्ना आवय माली, नातालाचो काळ म्हळ्यार भाव भुरग्यानो होच काळ. आमच्या कुड्डेपणांतली आमी भायर सरतलीं जाल्यार, ह्या काळोखांतलीं भायर सरतलीं जाल्यार आमकां गरज उजवाड पेटोवंक, एक वाती भाशेन जावंक. एक वात आपल्याकूच मारून दुसऱ्यांक उजवाड दिता. जेन्ना आमी काळोख आसां, जेन्ना जिवितान आमी पिडेंत आसां, कश्टवता, एकसुरी आसां, तेन्ना आमच्यानी विश्वास सोडूंक जायना. घोडे आमी पातकान आसां, घोडे आमी एकसुरी आसां, घोडे आमी कश्टाच्या भारान आसां, असले वेळार आमच्यांनी विश्वास देवाची सोडूंक जायना. कित्याक देव जर आसा बोरवासो, ही वात आमकां एक बोरवासो दिता. जे भाशेन आयच्या शुवर्तमानान आमी आयकलां, कशे तरेन ह्या कुड्ड्यांक जेजू बोरवासो जालो, तांचो भावार्थ ताणी गोट केलो. ते भाशेन आमी जेन्ना काळोखांत आमी एकामेकाच्या हाताक दवरल्या तेन्ना, आमच्या जिवितान जेन्ना कोश जाता तेन्ना आमी एकामेकाक सांबाळूंक जाय. ह्यो आदवेंताचो काळ आमकां आदार करता. जेन्ना आमी पातकान आसां तेन्ना आमी बरें कुमसार करूंक हे जेजूचे जल्माचे परबेक तयार जावंक जाय. जेन्ना आमी कोण कश्टवता, आमचे शेजारी आसात, ह्या आदवेंताच्या काळान आमी एकामेकाक आयकूंक, एकामेकाची भावना ओळखून घेवंक, एकामेकाक आमी एके भाशेन आदाराक वचूंक, एकामेकाक भेट दिवंक. आमी सगळीं भियेलीं आसता, एकसुरी आसता तेन्ना एकामेकाक आमी सांगात दिवंक. हीच नातालाची परब जावन आसा. टू सेलेब्रेट टुगेदर द जॉय ऑफ दॅट गॉड्स लव. देवाचो मोगाचो संतोश आमी सांगाता जिवंक. आमी कितलीं काळोखान आसूं, कितलीं वायट आसूं, पूण जेन्ना ही वाती भाशेन आमी जाता तेन्ना आमी एकामेकाक
बोरवांसो दिता. जेजून ह्या कुड्ड्या भावांक बोरवांसो दिलो. तसलो बोरवांसो भाव न्हू ह्या आद्वेंताच्या काळान आमी एकामेकाक दिवया. आयज जायतो लोक आमच्या घरांनी जावं समुदायांनी फिरगोजेन जावं समाजान वावराचे सुवातेर जायतो एकसुरो आसा, कोश्टवता. आयज तांकां कोण आयकतलो ना, कोण वेळ दितलो ना. आयज कितलीं जाणां एकसूरपणान जियेतात तांच्या हाताक धरूंक आनी म्हणूंक भियेनाका, हांव आसा, आय एम देयर फॉर यू. असलो वेळ आयज आमकां गरजेचो. तेन्नाच हो आद्वेंताचो काळ आमची आत्मीक तयारी जातली आनी जेजूच्या जल्माक जो जेजून उजवाड दिलो संवसाराक ते भाशेन तूं आनी हांव ह्या आद्वेंताच्या काळान एक बरो उजवाड जातली आनी त्या जेजूच्या उजवाडाची समोरवणी करूंक आमी तयार जातलीं. तर बाबा भयणीनो, आयज ह्या दिसान हेच देणे आमकां मागुया, ही वाती भाशेन उजवाड जावं जे भाशेन जेजू सरवंडार उजवाड जावन आमकां काळोखांतली उतरून उजवाडाक पावली ते भाशेन तूं आनी हांव हे वाती भाशेन दुसऱ्यांक उजवाड जावया, दुसऱ्यांक बोरवांसो दिवया, दुसऱ्याचो भावार्थ वाडोवया आनी आद्वेंताचो काळ एक कुरपेन बोललो काळ करूंक आमी ह्या दिसान एकामेका पासत मागुया. सर्वेस्परा श्रीश्रीच्या रुस्तान आमी तुका दिनवास तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणेच्या ससनांक देवाक सोय. उदकाची सराची कोणी उरी आमचे दिवसां वाटो घेवन पावो. सर्वेस्परा श्रीश्रीच्या रुस्तान आमी तुका दिनवास जावं तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखाचो सोरो तुका भेटयता. दाग वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पियोवन जातलो. सासणेच्या ससनांक देवाक सोय. म्हजे बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सुरेस्पोर मानून घेवन. दयाळ बापा, खालत्या काळजांनी मागण्यांनी देणी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फाव न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयवोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पविदारांनी सास्तेचे देवा, तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलीच फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केलें. एक सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें आनी हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून देवता आनी भोगता सांगाती तुजें मोगाचें किर्तन आमी एकाच ताड्यान गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच तुका जोय सोय. बापा कोरस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशेन कोसमोरो सोसिंबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुची. तेच परी जेवण जातो ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत
पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारोवतलें. हे मोच्या उगडासाक करात. Babartaco por gotuya, Jesu melo, Jesu chivon sala, Jesu novian ye tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेत सांग. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुवेचो उडास कर. लिओ आमच्या बागीण बापा, फिलिपनारी आमचे गोवणी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलोल्या सगळ्या समेत सांग. देखून आमची मोगाची जी मरून गेल्या त्या वेळार तांचो आमी उडास करया. तांकां सगळ्यांक सासरीचें सूख मागतना जांकां आमी ओळखूं नाव जे आयज मरून गेल्या त्या वेळार तांचो उगडास आमी करया. बापा तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक तांकां फावो कर. आमा सुमेसाची एबिसान वांटो घेतल्यांची सायबा आनी सगळ्या तांच्या कुटुंबाची दया कर. अदीक करून पिडेंत आसलेल्यांक कश्टवतल्यांची दया कर. तांचो विस्वास भावार तुजेर वाडय. अदीक करून जी कुडीचे पिडेक आसात, मनाचे पिडेक, मानसीक पिडेक, दुयेक पिडेक लागून सांपडलेले आसात, आत्मीक पिडेंत आसात, समाजीक पिडेंत आसात, हे वेळार सगळ्यांक बापा तुज्या पुता वरवीं तांकां सगळ्या वायटांतली काडोखांतली निवार आनी तुज्या पुताच्या उजवाडान तांकां भागेली कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात सायबा, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागून झुजे तिचो मोगाचो पोती बागून धरून तुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं, त्या शेजू सांगता, त्या शेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद बेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबा भयणीनो, आयज जेजून आमकां उगडास केला. हे भाशेन ताणें कुड्ड्यांक, तोट्यांक, मोन्यांक, बेऱ्यांक, पातक्यांक ताणें हात लावन नवी दिशा दिली, उजवाडाची तांकां हाडली. तेच भाशेन आमी ते वाती भाशेन ह्या आदवेन काडान आमची आत्मीक तयारी करून आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली, सगळ्या वायट सोययांतली, गोरवांतली, आमच्या असक्तायेंतली, आमच्या पातकांतली, आमच्या आडसायांतली, आमच्या एकसूरपणांतली, पिडेंतली आमी निवारूंक आनी एकामेकाक आमी हात दिवंक, एकामेकाक पाठिंबो दिवंक हो आदवेन काड आत्मीक तयारींतल्यान जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जावंक आमी एकामेकाक सांगात दिवंक बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची देश घाल. तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक.
आमेन. सुमेध शांती ताचो बोरमासो भावाड सदांकाल उजवाड तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचेय सवे आसूं. याच उजवाडान बोललेली शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असो जेजू जाणें आयज कुड्ड्याक नवी दिशा दिली. आयज जेजू आमकांय म्हणटा आमी ताजे सोत मानदां काय. होच विचार आयज जेजू आमकां करता. ताजे सोत मानदां जाल्यार ताचेर आमी विस्वास दवरता जाल्यार तोय आमकां सगळ्या काडोखांतली निवारतलो. सगळ्या वायटा विघ्नांतली तो आमकां सांबाळटलो. असलोच आयज विस्वास हें उतो जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगात आसां. हीच उजवाडाची वाट चलोवंक आमी एकामेकाक आदाराची जावंक आयज जेजू आमच्या काळजांनी येता. हे जेजू घेवंक ताजो उजवाड भोगूंक आयिल्ली ती सुकडी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमकां ससणुच्या मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंच्या जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक उजवाडाचे वाटेर आमकां चलय आनी सगळ्या काडोखांतली निवारून तुजे सोडवणचे वाटेर आमकां घाल म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बाबा भणीनो तुमकां सगळ्यांक दिनवासता सगळ्या भाग्यवतपणान पवित्रपणान तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या भेटीन वांटो घेतलो. जायतीं जाणां आमकां विचारतालीं ह्या चॅनलाचेर TFRCC चॅनलाचेर आमी इंग्लीश भाशेन मिसाचें बलिदान कित्याक भेटूनात काय म्हूण. आमी हें सुरू करता. ह्या आदवांचेच्या काळार सावन आयज सांजे 5 वरांचेर तुमकां इंग्लीश भाशेन मीस ह्या चॅनलाचेर मेळटलें. तुमी बरी भाशेन भाग्यवतपणान वांटो घेवंक आनी आदवेंताच्या काळान अदीक उजवाडाची मनशां तुमी जावंक हेंच आमचें मागणें. हेंच आमचें चॅनलाचें दायज. तर ह्या चॅनलाक तुमी अदीक आदार सहकार दिवचो आनी आमचे खातीर तुमी मागचें आनी आमी तुमचे खातीर मागतले. होच आमचो मोग सदांच तोगो आनी नातालाचे परबेक आमी सगळीं तयार जावंक हें आमचें आवडे आमचो विस्वास. हें चोडकून घेवन हो निमाणो आशिर्वाद आमी तुमचेर घालता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सवे आसूं. आनी सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर भुरग्या बाळाचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात दुसऱ्यांक काडोखांतली निवारूंक आनी उजवाडाची मनशां जावंक क्रिस्ताचे शांतीन ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.